गोंया भायल्यान आयिल्ल्यांक 14 दीस संसर्गरोधन करून दवरपाची सक्ती आशिल्ल्यान मुरगांवांत चडशे प्रवाशांक हॉटेलांनी दवरल्यात। मात कांय जाण ताचेर राजकारण करतात। विनाकारण व्हॉट्सॲप आनी हेर सोशल मिडियाचेर कोविड संदर्भात फट म्हायती जाहीर करतात देखून लोक भिल्यात। कोविड दुयेंता संदर्भात कोणूय फट म्हायती जाहीर करता तांचेर खर कारवाय करपाची तरतूद आसा। त्या खातीर कोणीच फट म्हायती जाहीर करची न्ही अशें मुरगांवचो मामलेदार सतीश प्रभून सांगलां। फट म्हायती प्रसारीत करून लोकांक भिवचें न्ही अशेंय प्रभून जाहीर केलां। लोकांनी स्वता हे असले कसलेच डिसिजन घेवंक जायना। कितें आसा, क्वॉरंटायन जर आसत म्हणजे जेन्ना पब्लीक कोणी एंटर जाता, आमच्या स्टेटीक एंटर जाता, तांकां थंयच्यानूच पयलीं क्वॉरंटायन सेंटरार व्हरतात, थंय तांकां चॅक करतात, क्वॉरंटायन सेंटरार दवरतात रिपोर्ट येयसर। सपोज नेगेटीव आयलो जाल्यार तांकां होम क्वॉरंटायनाक धाडटात थंयच्यान, आनी सपोज आनी कितें सपोज पॉझिटीव आयलो जाल्यार स्ट्रेट वे ताका कोवीड हॉस्पिटलांक धाडटात, परत तांची टेस्ट जाता, परत धाडटा, अशी प्रोसिजर आसा। लोकांनी ओगीच ह्यो खंयच्योय मेसेजी हेवटेन तेवटेन ते फॉरवर्ड करची न्ही आनी पॅनीक जावची न्ही। अशी मेसेजी धाडप म्हळ्यार सुद्दां इट इज एन ऑफेन्स अंडर कोवीड एक्ट, ऑफेन्स हो। लोकांक म्हाका सांगपाक इतलेंच दिसता की कसलेच स्वता कसलेच निर्णय घेवनाका। ऑथॉरिटी आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, आनी परत परत चॅक करूनच तांकां जर पॉझिटीव आसा जाल्यार तांकां हातून धाडटात, प्रॉपर हॉस्पिटलांक धाडटात, कोवीड हॉस्पिटलांक धाडटात। लोकांक अजून विनंती आसा की सपोज होम क्वॉरंटायन जाल्लो मनीस आसा, ताजेर स्टॅम्प मारिल्ले आसता, तागेल्या घराचेर स्टिकर लायिल्ले असतात, तेन्ना जर असो मनीस जर भायर येता ताणें जरूर आमच्या एडमिनिस्ट्रेशन मामलेदाराक, डेप्युटी कलेक्टराक, पुलिसांक कळोवचें। आमी दर दिसा जर पुलीस आनीक ऑथॉरिटी धाडीत आसा आमी तांकां चॅक करपाक, जर क्वॉरंटायन मनीस भितर आपल्या घराक रावता काय ना। लोकांनी इतलीच काळजी घेवची की जर तांचे शेजाराक कोणी जर भायल्यान आयिल्लो आसा आनी ताका होम क्वॉरंटायन केल्लो आसा जाल्यार तो जर परत परत भायर येता जाल्यार ताणें जवळ आमकां कळयल्या कोता येता, आमी रोखडेच एक्शन घेतात आनी त्या मनशाक आमी रिक्वेस्ट करतात की तूं 14 दीस भितर राव आनी लोकां मदीं येवं नाका, मिसळ नाका। कितें आसा तें घरांतल्यानूच हें करून तुवें काम करपाचें, हें आमी सांगिलां। लोकांनी अजिबात गरज ना की हांगा पॉझिटीव आसा आनी कोण कशें आसा। पॉझिटीव केन्नाच आमगेलो स्टेट हातून उरचें ना, ते प्रॉपर हॉस्पिटलांकूच वतले। हें म्हाका लोकांक सांगपाचें आसा की लोकांक पॅनीक जावचेंच न्ही, कशेंच जावचें न्ही। लोकांक परत परत म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की जर क्वॉरंटायन जाल्लो मनीस भायर भोंवता जाल्यार अवश्य कळोवचें, ऑथॉरिटीक अवश्य कळोवचें। वी वील टेक एक्शन। सुरवातीक सांगलां एक्शन कॅन बी टेकन अंडर, बिकॉज हे पॅन्डेमीक एक्ट हो, एक्टाच्या अंडर एक्शन जावं शकता। म्हणून अननेसरी खबर नासतना स्वता सगळ्यांनी आपापले म्हणजे ऑथॉरिटी नासतना आपण डॉक्टर जावची न्ही। दुबाव आसलो जाल्यार अवश्य कळयात, म्हणजे कोणी भोंवता जाल्यार अवश्य कळयात। पूण हातून खंयच्या हॉटेलांनी पॉझिटीव दवरल्यात आनी खंयच्या हातून होम घराकूच पॉझिटीव आसा अशें नाका आशिल्लें अफवा खबर नासतना कोणी करची न्ही, ही म्हाका लोकांक कळकळीची विनंती। ते ट्रान्झिट हे असतं आमच्याकडे, ट्रान्झिट गव्हर्नमेंटने आम्हाला परमिशन दिलेलं आहे। जे बाहेरच्या स्टेटहून लोक येतात ते आमच्या हॉटेलमध्ये ते कोविड टेस्ट करून येतात, ते ह्याच्यासाठी राहतात, अंडर क्वारंटाईन राहतात आणि त्यांचं रिपोर्ट आले की निगेटिव्ह आले की ते आपल्या घरी जाऊन ते क्वारंटाईन होतात। आणि याच्यात आजपर्यंत आमच्याकडे जे आलेले आहेत सगळ्यांचं निगेटिव्ह आलेलं आहे आणि यांच्या कोणाचाही पॉझिटिव्ह आलेलं नाही आहे। आणि जे रूमर्स जे फैलवलं जाते आहे ते सगळं खोटं आहे आणि त्याच्यावर लोक विश्वास करायला नाही पाहिजे। बँकेची अफवा उठली, त्याच्यावर काय सांगायचं? हां, बँकेची एक सोशल मीडियावर मी बघितली अफवा होती। मी मॅनेजरला फोन केला, कॉल केला, का माझी पण तिथे अकाउंट आहे, माझे पण इन्व्हेस्टमेंट्स आहे, बाजूलाच तर आहे। मी मॅनेजरला फोन करून विचारलं बाबा काय आहे, मॅनेजर बोलला मलाही माहीत नाही आणि आम्ही बँक बंद ठेवलेलं आहे सॅनिटायझेशनसाठी। त्यांचं महिन्यात काय 2दा सॅनिटायझेशन होतं, रुटीनच्या हिशोबाने आम्ही बँक बंद ठेवलेलं आहे। तर ते सोशल मीडियावर काय आलं काय नाही मला माहीत नाही म्हणून तू बोलतो।